माय मोगाचं येवकार हांव मनीषा जाधव. सुरवेक पळयाच्यो हेडलायन्स. उणे जावपी पर्यटक, चड खर्च आणि अनियंत्रित सर्त हांचे मदीं बायणा दर्यादेगेर चालू आसा शेक धन्यांची धांवपळ. जाल्यार पर्यटन खाते शेकांच्या ह्या गंभीर प्रश्नाकडेन करता आडनदर, पडला प्रश्न. कला अकादमीत हालींच जाल्ल्या लायट अँड एसी घडणुका संबंधी गोय काँग्रेस फुडाऱ्यांनी कला अकादमीच्या वांगड्यांक धरले धारेर. कला आणि संस्कृती मंत्री गोविंद गावडेन दिवचो राजीनामो मागले काँग्रेसीन. आणि आता याच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. गोयच्या नामनेच्या पर्यटन उद्देगा खातीर त्रासदायक संकेत म्हूण बायना दर्यादेगे वयल्या परवानधारक शेक ऑपरेटरांक 4 वर्सां सरकारी वांटप करून लेगीत अर्थीक लुकसाण जाला. व्हड नियामक शुल्क, बांदकाम खर्च आणि अनधिकृत विक्रेत्यांकडल्यान जावपी सर्तीक लागून अपंगूळ जाल्ले हे कायदेशीर व्यवसाय पर्यटन खात्याच्या योग्य व्यापार पद्धतीकडेन आशिल्ल्या वचनबद्धतेचेर प्रश्न उपरासतात, कारण पर्यटकांची संख्या उणी जायत आसा. पळयात हिरू महालेचो रिपोर्ट. गोवा टुरिझमान गोंयभर सगळ्याकडे शेका घालपाक परमिशन दिले बीच टुरिझम वाडोवपा खातीर. तशेंच जे लोकल्स आहा हेंका खंय तरी बिझनस खंय तरी जावचो ते खातीर आपल्या पायार उबे रावपा खातीर बिझनस ही शेक्सां प्रोवायड केल्ली. आनी अशीच ही 2 शेकां वास्को बायणा बिचार आसात आनी ही 2 जी शेकां आहात ही सध्या आपल्या बिझनसा खातीर वाट पळयतात. सध्या पळोवपाक गेल्यार माझ्या फाटल्यान आता दंपाचे ऑलमोस्ट एक जाय दिल्ले आसा, पूण ही जी शेकां आहा ही सध्या खाली दिसतात. हांगा एक सुद्धा कस्टमर दिसून येना. आणि तेच जर तुम्ही बायणा बिचार वयसात म्हणजे जे सायडीकूच जो बीच हा त्या बिचार पळयशात जाल्यार बीच भरलेलो आसा. बिझनस ना जावपाचें कारण एकूच दिसून येता की हांगा जे वॉटर स्पोर्ट्स जाता ते खंय तरी हांकां रिफ्रेशमेंटाचें सामान दिता जावं तांकां फूड सप्लाय करूं येता. बिकॉज हांगा आनी काय रेस्टॉरंट्स ना आनी ह्या बिचार फक्त 2 शेकां आनी दोनूय खाली दिसून येतात. आणि हेंची मागणी हा की खंय तरी गव्हर्नमेंट हेचेर लक्ष घालपाक जाय की कित्या खातीर हेंकां बिझनस जायना. ना ऑलमोस्ट 9 ते 10 लाख हांगा इन्व्हेस्टमेंट करतात, फीज टुरिझमाक भरतात, एफडीएक भरतात आणि त्याच्या उपरांतूय हांगा ही खाली बिचाचे टुरिझमाचे जी हा टुरिस्ट येयनात जाल्यार कित्या खातीर येयना हो मोठो प्रश्न हा. आणि हेच खातीर तेंच्यांनी फुडले फावटी ह्या बिझनसार हात घालपाचो काय ना हेचेरूय मोठी चिंता व्यक्त केल्ली आसा. तुम्ही जर बिचार पळयत जाल्यार टुरिस्ट वॉटर स्पोर्ट्स करताना दिसतात, बोटी घेऊन आयलंडार वयताना दिसतात, हांगा येतात वयतात दिसतात, पण हे लोक रिफ्रेशमेंट खंय घेतात, खातात खंय हो मोठो प्रश्न हा. ना जर खावपाचें आसलें ह्या बिचाचेर शेकार येवपाचें आसलें या हेचेर आसलें, पण हे दिसनात. तेन्ना सरकारान हे टुरिझम वाडोवपा खातीर जी शेकां घातल्यात हेंकां गिरायक कशें जातलें आनी लोक कशे येतले हो प्रश्न ह्या शेकवाल्यांनी केल्लो आसा. पळयात तेंच्यांनी कितें सांगलें ते. तुम्ही ओवरऑल माझ्या शेकाचो असो व्यू पळया, शेक एकदम खाली आहा आणि ऑन द अदर हँड त्या बिचीर मातसो लक्ष मारा. बिचीर लोक आहा पूण शेकार लोक ना. ओके, सो आतां आमचे मेन ग्रिवियन्सीस कितें आसा, हे जे आतां वॉटर स्पोर्ट्स आहा एक्टिविटीज, वॉटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज वॉटेवर कितें करतात ते आतां ते बोटीसून जेवणां हाडटा, तांकां कितें सॉफ्ट ड्रिंक, उदीक, तेंची कितें रिक्वायरमेंट आहा गेस्टांचे ते हे पुरयतात. सो ह्या कारणान तो कस्टमर वयर सरनात, गेस्टांक गरज दिसना शेकांची. सो आतां ह्या परिस्थितीन आतां ही शेकां फुडें कंटिन्यू करपाक सामको त्रास जाता आमकां. ओके, सो म्हाजे गव्हर्मेंटा कडेन एक रिक्वेस्ट आसलेले, तुमी आतां एका वॉटर स्पोर्ट्साक जी तुमी परमिशनां दितात, तुमी हांकां जेवणाची परमिशनां दिल्या काय? हेंची समज हांगा जेवणां, सॉफ्ट ड्रिंकां, उदीक बिदीक सगळें कितें तांकां कितें जाय नाका तें सगळेंच समज हे पळोवंक लागले आमी शेतकारांनी आमी कोणाचेर पळोवपाचें धंद्या खातीर या. दीस इज माय 4th सीझन हो 4थो सीझन. ह्यात एवरी इयर स्टोरी तेच चालत आहा आनी आमी ते कंटिन्यू कित्याक करता? कित्याक इन होप की आयज ना फाल्यां परवा हें जातलें, आमी वयर सरतलीं हितून ह्या धंद्याक. पूण पळयता सिच्युएशन इज बिकमींग वर्स्ट बाय वर्स्ट सीझन आफ्टर सीझन. आनी ह्या वर्सा सीझन सामको स्लो आसलेलो, सामको स्लो. मदीं मातशी कितें ती नॉर्थ सायडीन बॅक टू बॅक मर्डर जाली, तितूनय आमकां खूब मातसो फटको बसलो. कितें मर्डर बिडर म्हटल्यार हांकां भले ती नॉर्थाक जावं पूण म्हणटा पळय ती एकदां मर्डर जाले काय ती शेकान मर्डर जाली काय ती सगळीं शेकां येयली भितर. ते कोणाचे म्हशी आनी कोणाक उठा बशी तसले गजाली मागीर ते तितूनय आमकां मार बसलो. आनी ते जाल्या मर्डरी पीक ऑफ द सीझन ती डिसेंबर जानेवारी तेन्नाय मातसो आमकां मार बसलो. चला ते जाले एक फाटल्यान आनी ही आतां बोटी येतात न्हू ते आमचे व्हडलें टेन्शन जेवणां बिवणां घेवन येतात ती. हेचे आतां मातशें गव्हर्मेंटान कितें तरी
जाता तितले बेगीन एक्शन घेवची, नाल्यार ही शेकां फुडें कंटिन्यू जावपाक खूब मुश्कील. कितकी अशो फीस भरची पडटा तुमकां अंदाज जर हे उबे करपाक? सर उबे करपाक इट इज ऑलमोस्ट 10 lakhs ऑलमोस्ट. भितर सगळे येयले, गव्हर्मेंट फीस येयले, बांदपे येयले, सगळे येयले. 10 लाख तुका कशे दोळे बंद करून रेडी दवरूंक जाय. पूण रिकवर जाता अशें तुमकां दिसता? खंय रिकवर जाता सर? रिकवर जाता ते आपूण आपले हिमतीन म्हणटा गट्स आसा जाल्यार घालपाचे आनी ते आपूण जोडून काडपाचे. हांगा बायण आमी 3-4 वर्सां शेकां घालता, गव्हर्मेंट अप्रूव्ड शेकां ही. आनी मेन म्हटल्यार कितें जालां, आमकां हांगा धंदो कांयच ना. मेन म्हटल्यार हांगा 5 स्टार हॉटेल ना, स्टे ना, नियर बाय कांयच ना हांगा. ताका लागून ते लोक हांगा शेकार येना आनी आमकां डिपेंड रावचें पडटा फक्त आयलंड एक नॅचरल रिसोर्स आमकां गोंयांत एक मेळ्ळा ती, आनी ती आमच्या वास्कोन आसल्यार कितें जाता, अख्खे गोंयचो लोक ज्यो बोटी आसता पळय नॉर्थाच्यो, निर्ला, अंजुना, थंयच्यो बोटी सगळी ह्या हेजेर स्कुबा डायवींग वॉटर स्पोर्ट्स करपा येता. पूण ती येता आसतना पॅकेजींग घेवन येता, तितून जेवण आसता, वॉटर स्पोर्ट्स, स्कुबा डायवींग हें सगळें आसता. पूण ते लोक जेवणाक हांगा येना. ते लोक तेंच्या बोटीक जेवण आसता. अशी आमचो डायनॅमीकचो मिनिस्टर आहा आमचो रोहन खंवटे, तो अशें म्हणटा ट्युरिस्टांक गोंयचें जेवण दिवपा जाय. पूण आमकां गोंयचें जेवण शेकार रेडी आहा, पूण कशें आहा ते लोक बोटीर सगळें जेवणा बिवणा तेच घेवन येता आनी ते बोटी ट्युरिस्टांक ते मीठ दर्यान ते जेवयता थंय आनी ते बावडे तांकां फॅसिलिटी ना जेवपाक आनी ते हालोवन ते बावडे ओंकता आनी कितें पूण कितें करता तेंचोय नाइलाज आहा. कित्याक ते परक्या गांवांत येयले आसता, ते आवाज काडना, ते उगिरा बावडे जेयता आनी वयता. आनी ही परिस्थिती आनी आमकां शेकान हे एक्चुली ह्या बोटीचेर आमी डिपेंड आहा. पूण हे लोक तुका बसल्या सुद्दां बोटकार आपूण व्हरता तांकां, टायम हो गया, जल्दी आओ म्हणून घेवन वयता तांकां. सो हे भशेन आमी हांव ते आतां ट्युरिजम डिपार्टमेंटाक फॉलोअप करतलो की आमकां हांगा एक तर शेकां काडान आनी जेवणां बंद करा. एक्चुअली ते बोटींग म्हणटा पळय ते वॉटर स्पोर्ट्स आनी स्कुबा डायविंगाक लागून तेंच्यानी तीच एक्टिविटी करप न्हू. जेवणां बिवणां खंयच्या कायद्यान दितात ते तांकां आनी ते बोटीर तांकां कम्फर्टेबल जेवपाक तरी मेळटा. थोडे जे युटर्न ट्युरिस्ट हांगा शेकार येता, युटर्न येता ट्युरिस्ट, ते कितें काय म्हणटा ते जेवणा ते एक तेंच्या बोटीर एक टॉयलेट आसता, टॉयलेटी कडेन सगळे कितले बिटले जेवणाचे सांगू ते टॉयलेटी कडेन दवरलेले ते लोक इट्टा आनी ते बट ते येता जेवणाक. बाकीचे कोण दिना, ते म्हणटा आमी जेवणाचे पयशे बी आमकां पॅकेज आहा जेवणाय आहा भितर, जाल्यार हांगा कितें घेवपाचें. ही परिस्थिती सद्या हांगा बायणा. फीस बीन कशी तुमकां? फीस आमी ट्युरिजम डिपार्टमेंट पयलींच ऑक्टोबर स्टार्ट करचे पयलीं ऑक्टोबर 3-1 लाख सुमार म्हणजे 2 लाख ट्युरिजम डिपार्टमेंटाक, बाकीचे 1 लाख आसा ते बाकीचे ते हितून वता म्हणजे पोल्युशन बोर्डाची फी, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, मागीर हेल्थाचे, मागीर आनी जी कसली फूड एंड ड्रग हे सगळे फीस तांकां वर 3-3.5 लाख सुमार ते फीएकूच वयता, गव्हर्मेंट फीएकूच वयता. म्हाका हे आतां स्ट्रक्चर उबें करपाक आतां तेचे मटेरियल हाडपाक 8-10 लाख तरी आमकां सिजनाक स्टार्टींग जाय पडटा आनी तेच रिकवर करपाक मागीर आमकां 5 म्हयने हांगा स्ट्रगल करचें पडटा. रिकवर जाता रिकवर कशें जातलें तुमी इमॅजीन करा कशें जातलें. ही परिस्थिती आज बिचार कितले लोक आहा पळय, आतां ते शेक लोक आसा त्या प्रमाणे शेक फूल भरपा जाय पूण शेकान कोण आनी मातसो रावतो हांगा पळय कितले लोक सगळी बीच भरतले हांगा, पूण शेकार कोण येवचो ना. शेकार येता फक्त ती पेप्सी पिवपाक आनी सोडा पिवपाक आनी सॉफ्ट ड्रिंक कितें लिंबू सोडा पिवपाक. कित्याक जेवणां तर ते प्रोवायड करता, बोटकार तांकां प्रोवायड करता. गोवा 365 खातीर हिरू महाले, मनीष परब आनी ओमकार दिशप्रभू. आता घेऊया एक लहानसं विसव. विसवा उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. कला अकादमीची समस्या राज्यात एक ज्वलंत विषय जावन रावला. हालींच जाल्ल्या लायट अँड एसी घडणुका संबंधी गोय काँग्रेस फुडाऱ्यांनी कला अकादमीच्या वांगडी सचिवांची भेट घेतली. अरविंद कुटकार हांनी संबंधित व्यक्तीक मेमो जारी केल्ल्याचे स्पष्ट केले. काँग्रेस फुडाऱ्यांनी संबंधित विभागाक धारेर धरत कला आणि संस्कृती मंत्री गोविंद गावडेन राजीनामो दिवचो अशी मागणी केली. कला अकादमीत साबार समस्यांनी रेवाडो घाला. हे परत परत उक्ताडार येत आसा. नाटक चालू असतानाच माचयेचे लायटीची तशेंच आवाजाची समस्या कलाकारांक सतायताली. त्या उपरांत तंत्रीक समस्या निर्माण जाल्यो. कलाकार आनी लोकांनी खर तिडक उक्तायली. गोंय काँग्रेस पदाधिकारी आनी काँग्रेस वांगड्याचे शिष्टमंडळ आयज कला अकादमीक भेट दिवन नव्यान नूतनीकरण केल्ल्या कला अकादमीच्या सुविधांच्या अवतिकायेक लागून अधिकाऱ्यांक जाप विचारली. कोट्यांनी पयशे खर्च करून सामान्य जनतेक ह्यो सुविधा मेळ्ळ्यात ही खर हुस्को निर्माण करपाची गजाल. ताका सॉरी मागोंक लाय एपोलॉजी जाय आमकां आनी कलाकार आहात त्यांचो अपमान केला ह्या मिनिस्टरान ना एसदोर तेजी ही फर्स्ट टाइम न्हू तेका एवरी टाइम हीच सवय आसा. तेका दिसता की तो एकलोच कलाकार म्हणून एक शिवाजीचो रोल केलो म्हणून कलाकार आमी केला कितलेशे रोल
कळ्ळें न्हू आमी कितले रोल केला तेका कलाकारांक रिस्पेक्ट दिवपाक कळना जेन्ना कलाकार एक जावन जेन्ना कला राखण मन हेणी हें केलें एज्युकेशन ते कोण काय म्हणटालो म्हणल्यार तेका कलाकार म्हणल्यार कचरो दिसता आता तो तेका कलाकारांची अजून हें खबर ना आता प्रवेश घेऊन कोल्हापूर वयता आणि संभाजी शिवाजी करता तेन्ना तुय सुपारी घेता थंय वचोन हांगा येता ते सुपारी बाज थंयसर जर त्याच्या मदीं चालू असताना लाईट गेली हो सांगचो ना लाईट गेली बरें जालें म्हणटलो हांगासर आतां सर शरद पवारान सांगलें की अशें अशें जालें म्हणून थंयसर फॉल्ट कितें तो दाखोवन दिलो तेका एपॉलॉजी दिवची आनी तुमी परतून तेका आनी हें करता ब्लेम करता वयल्यान एपॉलॉजी डिमांड करता आनी आमकां हेजेर एक्सप्लेनेशन जाय तुम्ही आता जे म्हणलं पळय न्ही ते जर तुम्ही म्हाका एक लेखी स्वरुपाक जर दिता जाल्यार एक बऱ्याक पडटलें म्हणजे इट वील बिकम कोणी बाबा म्हणलें ब्लॉकान म्हणलें किंवा अमक्यान म्हणलें अशें म्हणून म्हाका तेजे वयल्यान ते पुटअप करपाक आयज पर्यंत कोणीच दिवंक ना तुमकां इतल्या वर्सां ना दिल्या ती आमी ऑलरेडी पुटअप केल्ले आसा आज सगळेच जेन्ना जेन्ना येयल्या तेन्ना हांव फक्त इतलेच रिक्वेस्ट दिले जाल्यार बरें आसा नाजाल्यार तुमी जे म्हणला ते हांवें आयकलां त्या प्रमाणे हांव तो रिपोर्ट जो आसा तो त्या ऑथॉरिटी माझे एकूच लास्ट तुमकां सांगा जोवर तुमची कला अकादमी स्टेबल जायना सारकी सगळे लायट म्युझिक सिटींग एसी त्यावर दिवू नाका भाड्याक कोण हे सजेशन तुमचे जे आसा पळय न्हू ते परत हांव वरिश्ठा पर्यंत पुटअप करतात अशें ना की बाबा आमी पुटअप करिनात म्हणून सो नॉर्मली वेन थिंग्स आर नॉट इन ऑर्डर वी आर डेफिनेटली रिएक्शन कळोंक जाय मंत्री कला अकादमी ताज महला कडेन कंपेर करतालो आमकां गोंयकारांक गोंयच्या कलाकारांक कला अकादमी म्हणजे ताज महल आमचो अभिमानान सांगता ही एकच प्लेस आसा की हांगा येवन गोंयच्या खंयचे काणकोण ते पेडणे सायडीतले वाळपय ते सांग्या सायडीतले कलाकारांक हांगा येवन आपणाची कला प्रदर्शन करपाक एकच एक स्थान बरें आसा तेवूय आता रिपेअर करच्या खातीर आता तुम्ही म्हणता एसीचे थोडे पार्ट्स गेले म्हाका सांग एसीचे पार्ट्स गेल्या पळय हे सगळे तुम्ही डिटेल कोणाक दिल्यात फटको बसता तुमच्या स्टाफांक हांव मागता सीएम आजच्या आयज ताका सॅक करपाचो कॅबिनेटांतल्या आर्ट एंड कल्चर हँडल करपाचें तेजे कडेन ताकदच ना आर्ट एंड कल्चराच्या आर्टिस्टांक रिस्पेक्टूय दिवपाक तेका कळना जाल्यार तो मिनिस्टर म्हणून लायकीचोच ना आम्ही सुपारी घेतल्या हे सगळे इल्ले ते सुपारी बाजूच म्हणटले आणि सगळ्या खाड्यात दाढी बिडी असलेले हे सारखे ओरिजिनल सुपारी तुमची रिस्पॉन्सिबिलिटी कला अकादमीन शो जालो आणि कला अकादमीन त्या आर्टिस्टाचो अपमान झाला सो आमकां कला अकादमी कडल्यान नाल्यार आर्ट एंड कल्चर मिनिस्टरा कडल्यान आणि सेकंड म्हणटा ते मिनिस्टर हो मिनिस्टर म्हणटा तो आमकां नाका या हेजो तो लायकीचो ना तेणे रिजायन दिवपाक जाय नाजाल्यार तेका तरी एक तर गव्हर्नमेंटाच्यान काडून उडोवपाक जाय आणि सीएमानी ह्या टॉपिकाचेर उलोवपाक जाय अशें ओगी रावोन हे चलचें ना तेजे डिपार्टमेंट रेनोवेशन केला पीडब्ल्यूडी 50-50 दोगांय भागीदार आसात नाल्यार एक लोकांक घरांनी पयशे दिनात तुझे माझे अर्धे अर्धे तू मारलेल्या भशेन तर हांव रडलेल्या भशेन ही स्थिती हय नाटकातली आणि एक लास्ट हांव सांगता की प्रॉब्लेम जेन्ना कसलोय जालो न्हू जाल्यार एक सॉरी म्हटली नाल्यार एक खरेंच आमचे कडल्यान मिस्टेक जाली अशें म्हटलें जाल्यार इतलो हे मायकाची कॅपॅसिटी ना बारीक बारीक सावंड पिकअप करपाची व्हडलो गो करून कालो तरी आवाज येता हिंगासर थिएटरान बसता तेका आर्ट हे पळय हा लोक पळोवपी पळय हा कितें आर्ट पळोवपाक येता ते आर्ट लवर्स ते कितें हे शो पळोवपाक येता न्हू उमेदीन येता आपले जे पयशे खर्च करता कित्याक तिका पळोवपाक जाय म्हणून आनी हिंगा चल्ला कितें तुमच्या आतां सांगता अजून सारकें जावंक नाका अजून जर सारकें काम जावंक ना जाल्यार तुमी भाड्याक कित्याक दितात कित्या खातीर गरज जाल्ली रिनोवेशनाची ह्यो जेन्ना विधानसभेन प्रश्न केलो आन्सर नासले सो म्हाका दिसता हो व्हडलो स्कॅम आसा गोवा 365 खातीर डिलो नॉर्डिक्स मनीषा जाधव आणि मुझैफ शेख. पिळगांव सारमानस वाठारांतले शेतकार रस्त्यार देवले 4 वरां मेरेन खण येरादारी करपी ट्रक आडायले बुधवार मेरेन प्रश्न सुटावे जायना जाल्यार येरादारी पुरायन बंद करपाची शिटकावणी शेतकारांनी दिल्या. पळयात. सारमानस पिळगांवच्या शेतकारांनी सोमारा रस्तो आडवून खण येरादारी बंद उडयली. आमच्या शेतांनी येरादारी आनी हेर वापरा खातीर बेकायदेशीरपणान अतिक्रमण केलां अशें शेतकारांचें म्हणणें. आतां शेतकार खण कंपनी कडल्यान आपल्यो जमनी परत मागतात. 11 म्हयने त्रास काडले. अजून मेरेन एकूय प्रश्न पास करिनात आनी बसून बसून प्रश्न सुटावे करपाची परिस्थिती आमची ना.
मामलेदारान 2 दीस दिल्यात. ह्या 2 दिसांनी आमचे प्रश्न तडीक लायले ना जाल्यार परत येरादारी बंद उडोवपाची शिटकावणी शेतकारांनी दिल्या. तरी आता 11 म्हयने मेरेन आमी हांगा आतां त्रास काडटा. जी आतां आमची टॅनंट एरिया ही प्रॉपर्टी तरी आसतना आमी हांकां सांगिता, मिटींग खुबशे जाल्ले आहा, तरी मिटिंगेक तेंच्यांनी आमकां तसलोच एक प्रस्ताव आमचो पास केल्लो ना. तरी ते सांगता बसोय आनी सॉल्व करुया. आतां 11 म्हयने सोंपले, बसोन सॉल्व करपाची आतां परिस्थिती आमची कांय उरोंक ना. त्या खातीर आमी ट्रेनी आतां दिल्या, आमकां 2 दीस दिल्या. ताका आमी रिस्पेक्ट दिलो मामलेदाराक. 2 दिसां भितर आमचो जो प्रश्न तो सुटप जायना जाल्यार आमी बिरेस्तारा बंद करतले अशी आमची एक अपेक्षा आहा. तुमचो मेन डिमांड कितें आहा? आमचो शेतकारांची रेट तांकां बरोवन दिल्ली आहा पळय ट्रॅक्टरा मुखार चालू असले तेजे कांयच सोल्युशन येना म्हणून आयज सगळे शेतकाऱ्यांनी डिसायड केलें की आमची शेतां आमी परत घेवया. कित्या खातीर की गेल्याच 15 दिसान CMन स्टेटमेंट दिल्लो की एग्रीकल्चर लँड जर खंय कन्वर्ट केले जाल्यार आमी ते रिवर्ट करतले आनी प्रमोट करतले एग्रीकल्चर. ती न्यूज पळोवन हांकां एक उर्बा चडली की आमची शेतां आमकां परत घेवंक जाय. त्या अनुशंगान आयज सगळे शेतकार 7 तारखेक तेंचे लेटर दिल्लें की आमची शेतान जे हांगा इलिगल काम चालू आसा ते बंद करात आनी आमची शेतां आमकां परत दियात. सो त्या हिशोबान आयज ते येयल्ले. सरकारी ऑफिसांच्यान कांय रिवर्ट येना पूण आयज तेंच्यांनी स्वता आपल्यो जमिनी हाडयल्ल्यो आनी गेट हे बंद केली. हांगाच्यान हे स्टार्ट जाता एज पर द सर्वे. सो हांगा सगळ्याच्यान ट्रान्सपोर्ट बंद केलो. तेंचो एकूच मागणी आसा की तेंची शेतां तांकां परत जाय. तो जाला कितें की मामलेदार आतां येयलो हांगा बिचोलीम आनी ताणें सांगलें की डेप्युटी कलेक्टर बिचोलीम जो आसा तो काही कारणान 2 दीस लिवेर आसा. सो वेनसडे मॉर्निंग तो रेज्यूम जातलो ऑफीस. सो त्या दिसा आमी डिस्कशन स्टार्ट करया आनी एमिकेबल सोल्युशन म्हणजे शेतकाऱ्यांक कसो न्याय मेळपाक जाय त्या हिशोबान आमी सरकारी प्रयत्न करया अशें एश्युरन्स दिला. इवन डेप्युटी कलेक्टरांनी मेसेज कन्वे केल्या की परवा आमी मेळुया. आमी हो आयचो जो इन्सिडंट आसा इवन डायरेक्टर ऑफ मायन्साच्या कानार घातला की अश्यो जर हांगा इलिगल एक्टिविटी चालू आसा जाल्यार तुमी स्ट्रिक्ट स्टँड घेवचो पडटलो आनी लोकल्सांची जी पाश्यात आसा पळय ते पाड्यार जावंक जायना. हे सरकारी यंत्रणा लक्षात धरूं जाय आनी जनतेक जो कितें न्याय जाय तो न्याय मेळपाक जाय इतलो आमचो प्रयत्न आसतलो. गोवा 365 खातीर महेश गोवेकर, समरिता खणगांवकर आनी सानिका नागवेकर. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसवा उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. काणकोण बस स्टँडार स्फोट जावपाची शिटकावणी दिवपी ईमेला वरवीं बॉम्बाची धमकी काणकोणच्या RTO कार्यालयाक आयिल्ल्यान पुलिसांनी बॉम्ब पथकाची बरीच धांवपळ जाली. तांणी ताकतिकेन भौशीक सुरक्षेची जतनाय घेवपा खातीर सुमार 2 वरांची सोद मोहीम पथकान केली. शेवटाक हो ईमेल फटीचो आशिल्ल्याचे तांणी स्पश्ट केले. पळयात देविदास गांवकाराचो रिपोर्ट. काणकोण तालुक्यांतलो हो KTC बस स्टँड आनी ह्या KTC बस स्टँडाचेर एक RTOचे गव्हर्मेंट ऑफिस आसा आनी जवळ जवळ आज 12:30 वरांचेर सुमार तांकां एक मेल आयली की तांच्या ऑफिसान किंवा सायडीन जो KTC बस स्टँड आसा ताच्या आसपास एरिये भितर एक बॉम्ब आसा म्हणून. आनी त्या वेळाचेर तांच्यांनी इमिजिएटली काणकोणच्या पुलिसेक इन्फॉर्म केले आनी पुलिसेक इन्फॉर्म केल्या उपरांत पुलिसेन सगळे आपली यंत्रणा हालयली आनी त्याच बरोबर स्पेशली हांगासर बॉम्ब स्क्वॉड हांगासर आयले आनी तांच्यांनी आतां जवळ जवळ 2 ते 2.5 म्हळ्यार ह्या संपूर्ण बस स्टँडाची चाचपणी केली आनी खंय बॉम्ब आसा किंवा तशा तरेचे खंय कितें वस्तू बिस्तू आयडेंटिफाय जाता काय कितें हें सगळें तांच्यांनी चॅक केलें. त्या वेळाचेर स्पेशल बॉम्ब खंय आसा ते डिटेक्टर आनी त्याच बरोबर स्वान पथक अशा स्वरुपान तांच्यांनी हांगासर चॅकिंग जाल्लें आसा आनी जवळ जवळ 2 वरांच्या चॅकिंगा नंतर तांच्यांनी हांगासर सद्या कांयच ना ही मेल आयिल्ली ती फेक मेल आयिल्ली हें तांच्यांनी आतां क्लियर केल्लें आसा.
गोवा 365 खातीर देविदास गांवकार, मनीषा जाधव आनी सानिका नागवेकर. पावसाची अपेक्षा असून लेगीत सोमारा गोंय सुके उरले. आयएमडीन मंगळारा उत्तर वाठारांनी सक्रिय यंत्रणेक लागून हलक्या गडगडाचो पावस पडपाची शिटकावणी दिल्या. देखून फावो ती जतनाय घेवपाचो सल्लो आयएमडीन दिला. मंगळाराक राज्यातल्या कांय वाठारांनी हलक्या धुक्यान सुरवात जातली, पूण सकाळचे धुके उणे जातकच उष्ण आनी दमट परिस्थिती आसतली. दिसाच्या वेळार तापमान 35 डिग्री सेल्सियस मेरेन पावपाची शक्यताय आसा आनी उण्यांत उणें तापमान 27 डिग्री सेल्सियस आसतलें. वारो सामको उणो आशिल्ल्यान आनी आर्द्रताय चड आशिल्ल्यान दीसभर उष्णताय जाणवतली. देखून भलायकेची जतनाय घेवपाचो सल्लो आयएमडीन दिला. मंगळारा हलक्या पावसाची शक्यताय, सकाळी हलके धुके पडपाची शक्यताय, दीसभर उष्ण आनी दमट परिस्थिती. मंगळारचे तापमान 35 डिग्री सेल्सियस ते 27 डिग्री सेल्सियस. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365 च्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.